रेजिडेंट ज्या बिल्डिंगेक कितलेशेच आता 3 आठवडे मायज झाले ज्या उदकाक लागून वॉटर कंटॅमिनेशना लागून प्रॉब्लेम जाल्लो डायरिया मागीर टायफॉयड हे इश्यू जाल्लो तुमची कोणूच आयकून घेनाशिल्लो ऑथॉरिटी आज तुमी सेक्रेटरीटाक हेल्थ सेक्रेटरीक मेळ्ळे कितले मिटींग जाली आनी कितें आउटकम ऑफ दीस मिटींग सो आयज आमची मिटींग सक्सेसफूल कशी दिसता आमकां बरी जाली मिटींग आमचा उलो कोणें तरी आयज आयकलो दिसता आनी हेल्थ सेक्रेटरी आमचे सगळे कितें आसा इश्यूज पळय ते हेल्थ सेक्रेटरीन सगळे इश्यूज आमचे आयकले आनी हेल्थ सेक्रेटरीच्या बरोबर तेणें पब्लीक हेल्थाकूय आपयल्ले कोर्तालीम मागीर आमचे PWDकूय आपयल्ले TCPकूय आपयल्ले FDA आनी दुसरे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आपयल्ले सो तेणें आतां आमचे सगळे ग्रिवियन्स बीन कितें आसा ते आमचे सगळे आयकलां तेणें आनी तेणें आमकां अशें आश्वासन दिलां की ते आतां बिल्डराक नोटीस इश्यू करतले म्हणून म्हणजे ते आमच्या उदकाचो आनी STPचो हे करपाक प्रॉब्लम सॉर्ट करपाक मेन टू मेन आनी आमकां आनी एक मातशी उमेदीची गजाल कशी बरी दिसता ती तेणें आतां आनी एक आमची बेगीनच्या बेगीन नेक्स्ट मंडे तेणें आमची बेगीनच्या बेगीन दुसरी मिटींग घेतलेली आसा जे कोण पळय डिपार्टमेंट बीन नासले तेणें आतां तेंकाय आपयल्या जे पंचायतीकूय तेणें आपयल्या WRDकूय आपयला गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड तेंकाय तेणें आपयल्या सो आतां मेन म्हणटा ते आमचो एक आयज मातसो एक पॉझिटीव व्यू कसो दिसला इतले आमचे हे जाले आतां मेन म्हणटा ती आमची गजाल आसा ती इतले दीस जाले 13 तारखेसान पूण अजून लेगून आमचो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावंक ना आमकां फकत एक मातसो बरो न्यूज मेळटा की आमचे रिकवरी जाता पेशंट खूब रिकवरी जाता पूण आयज आतां डॉक्टरान सांगल्या त्या भाशेन डॉक्टरान कन्फर्म केल्या की आतां टोटल आसा पळय तो आमचो 171 म्हणून डॉक्टरान आतां हेल्थाच्या सेक्रेटरीच्या फुडें सांगला की आमचो टोटल आयज आसा तो 171 म्हणून सो आतां पळोवपाचें कितें आसा पळय तें आमचें आनी आमी फकत आतां म्हणजे मेन म्हणटा तें आमचें हेल्थ फकत आमचें आतां गव्हर्मेंटान आमचें करचें 171 कितें पेशंट हय 171 पेशंट इनक्रीज जाली 166 पासून 177 जाले हय इनक्रीज जाले केस सर म्हाका सांग फर्स्ट अशें जेन्ना इश्यू येता पळय ते हेल्थ सेंटर आसता पळय ते पयलीं एक्शन इनिशिएट करपा जाय न्हू तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतली सो हेल्थ सेंटरान ते फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना 16 सान तेणी आतां ऑलरेडी ते आमचे हितून आहले आमच्या सोसायटी कॉम्प्लेक्सान आहले सोसायटी ऑफिसान आहले तेंचे डॉक्टर येताले प्लस नर्सीजूय आसताल्यो तेणी हेल्थ वायज कितें आहलें पळय ते तेणी इनिशिएट केल्ले ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्टूच तेणी अटेम्प्टसान इनिशिएट केल्ले सेकंडली प्लस डोर टू डोर कॅम्पेन केले तेणी डोर टू डोर वचून सर्वे काडली 2 दीस 3 दीस डोर टू डोर वचून सर्वे काडली विचारले लोकांक कितले आसा कितें आसा पळय ते केले तेणी आनी मेन म्हणटा ते फ्रॉम 20 सान टील फ्रॉम 16 सान तेचो प्रोसेस कंटिन्यू चाललो टील 26 लिगून तेणी तेचो प्रोसेस कंटिन्यू दवरलेलो आपणाचो एवरी डे फ्रॉम 9:30 to 5 आसताली आमचे दाबोलीम हेल्थ सेंटर आहले धाकटुलो दाबोलीम हेल्थ सेंटर आसा पळय तितूले हेल्थांतले मनीस येताले तेंचो एक आमचो हळदणकर तो आसतालो सदांच आमचे बरोबर प्रेझेंट आनी मेन म्हणटा ते 9:30 सान येवन लोकांचे प्रिकॉशन्स कितें आसा प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाचे आसा लोकांक ते प्रेशर चॅक करताले प्लस तेणी मागीर आमचे स्टूल सॅम्पल्स जावं ब्लड सॅम्पल्स आनी युरीन सॅम्पल्सूय गेल्ले सगळे सो हेल्थान आमकां खूब सपोर्ट केला ह्या बाबतीन आमकां हेल्थान कित्याक तांकां उलो मारून ते फ्रॉम 16 टील 26 ते आमच्या बरोबर आसा उदक सेफ आसा तुमकां आतां जें उदक दिता तो आनी तो बिल्डर प्रभू बिल्डर थंय येवन मेळ्ळा तुमकां अजून मेरेन हय पयले म्हणटा ती गोश्टी आजून लेगून बिल्डर हो प्रभू रियल्टर्स आसा ते कोणूच येवंक ना मेळपाक कोणूच येवंक ना आनी सेकंड म्हणटा ते उदकाचे सॅम्पल्स जे पळय 25 तारखेक गेल्लेले ते आतां कालूच पोत्तून आमकां रिपोर्ट मेळ्ळे ते प्रमाणे थोडे पॉझिटिव्ह आसा तेकाय फिकल कंटेमिनेशन पोत्तून मेळ्ळें आसा तो आश्वासन दिया है उन्होंने कि सब कुछ सही होगा बट देखते हैं क्योंकि आश्वासन सब दे रहे हैं अभी तक हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है आश्वासन सब देके जा रहे हैं पर अभी तक हमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है तो अब देखते हैं मंडे तक का वेट करते हैं और पानी के लिए कल शायद किसी ने बोला था उनको कि पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा उसके बाद भी 9:30 बजे से लेके आज सुबह 9 बजे हम लोगों को किचन में पानी प्रोवाइड कराया हम लोग अभी भूखे प्यासे निकले हैं घर से कुछ खाया पिया नहीं है सब ऐसे ही निकले बच्चे क्या खा रहे होंगे क्या नहीं पता नहीं क्योंकि पानी ऑलरेडी नहीं है हमारा सिर्फ एक यही है कि हमें पानी 24 घंटे चाहिए फिलहाल उसकी वजह से हम लोग बहुत प्रॉब्लम करीबन 15 दिन हो गए अभी तक तुम्हारा जो बिल्डर है वहाँ आपकी खबरदारी देने के लिए नहीं आया? जी नहीं, बिल्डर ने एक बार भी आके नहीं पूछा है कि आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो या आप लोग क्या फेस कर रहे हो या आप लोगों के बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अभी तक किसी ने हमारी कोई खबर नहीं ली है। तो केसेस बढ़ गए? अभी फिलहाल केसेस बढ़ गए। आज ही पता चला 175 ऊपर हो गए, 167 केसेस थे
अभी 175 केसेस और हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक अंकल भी सीरियस केस में एडमिट हुए हैं परसों। ओवरऑल कितना पॉपुलेशन है उधर, टोटल पॉपुलेशन? टोटल लोग 328 फ्लैट ना, हाँ 300 लोग कितना रहेगा? 1200 समथिंग। फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स में हम लोग जब अभी फेस कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स कि ये लोगों को डायरिया वोमिटिंग सब, उस टाइम पे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारा पानी, जबकि लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट मीन्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़, बट सिंस हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं फिर भी कोई इसका मीन्स ये नहीं सोल्यूशन नहीं दे रहे, प्रॉपर सोल्यूशन वी वांट की कुछ मराठीमध्ये बोला. हां आता एवढे लोक सध्या डिस्टर्ब आहेत, डायरिया वॉमिटिंगनी परेशान असताना आम्हाला पाण्याची खूप जास्त गरज आहे, त्यावेळेस तो रिस्ट्रिक्ट करत आहे पाणी, आणि जे पाणी देत आहे त्याचं टायमिंग फिक्स आहे त्याचं की काही मधल्या वेळात देत आहे तो, मग त्यावेळेस त्या लोकांनी ऑलरेडी जे मेडिकल इश्यूमध्ये करत आहेत, प्रॉब्लेममध्ये आहेत, त्यांना अजून प्रॉब्लेममध्ये टाकायचं प्रभूजनी हे सुरू केलेलं आहे. हे आम्हाला ऍक्सेप्टेबल नाही आहे कसंच कुठेच, आणि आमचं जे प्रॉब्लेम आहे हे सगळ्यांनी ऑथॉरिटीजनी सॉल्व्ह केले पाहिजे. आज आम्ही सेक्रेटरिएटपर्यंत आलेलो आहे इथे की आमचा प्रॉब्लेम ज्या आम्ही लेवलवर पाहत होतो की होईल सॉल्व्ह, तो नाही झालेला आहे. आणि आज जर इथे पण आम्हाला यावं लागलं हे रिझन आहे की ऑलरेडी इतकं माहीत असून लोक कोणी इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीये आणि प्रॉब्लेमकडे सिरियसली पाहत नाहीये, ज्याला पाहायला पाहिजे. 175 लोक जेव्हा आज आजारी पडतायत तुमच्या ह्या इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियरमुळे, तिथे कोण रिस्पॉन्सिबल आहे हे पाहायला पाहिजे. इथे हेल्थ सेक्रेटरी मेळलो आता फर्स्ट रिलीफ तेणी मरे सांगल्या की आमकां जाता तितल्या बेगीन तो एक्शन घेतलो म्हणून. ओके आता तेंच्या मोतीन आसले की तेंकां कोणें न्यूज पावयल्लो हूंय की हो इश्यू सॉर्ट आउट जालो म्हणून. ओके तेंकां की खबर नासली, सो तेणे आपणाच्या सायडीन एक्सेप्ट केल्लें आसा ना न्हू. कित्याक आयज आमची मिटींग एक अशी बरी मिटींग जाली दिसता, विथ द हेल्थ सेक्रेटरी एक बरी मिटींग जाल्या विथ अ लॉट ऑफ कलेक्टीव सोल्युशन. ओके आणि तेणे आतां इतलें जावनय, कित्याक आमचो आतां होली वीक चालू आसा म्हणून फ्रायडे हॉलिडे आसतली, आणि तेणे आतां आयज बिल्डराक नोटीस इश्यू करपाक लायला, म्हणजे वॉटर क्लिनींग आहे ते, आणि इमर्जन्सी तेणे आतां मंडे पोत्तून एक मिटींग घेतलेली आसा विथ अलॉंग विथ अदर डिपार्टमेंट्स. म्हणजे तेणी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक जावं पंचायतीक जावं WRDक बीन इन्फॉर्म करूंक नासले. सो तेणी सांगलें की बाबा तांकां खबर नासली वॉट इज द टोटल डेप्थ ऑफ द इश्यू. सो तें आयकलो आनी आतां मंडे तेणी इमर्जन्सी मिटींग घेतली.